नमस्कार. गोमंतकाच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. चवथ आतां बेगिनाच येवपाची आसा आनी चवथी खातीर सगळ्यांनीच जायती तयारी करपाक सुरवातूय केलेली आसा. तशीच आतां BTS प्रोडक्शन आमच्या तुमच्या सगळ्यां खातीर एक गणपतीचें सॉंग घेवन आयला आनी तांची जी BTS टीम आसा ती आयज आमच्या स्टुडियोन आयिल्ली आसा. तांचे बरोबर आमी भासाभास करतली. BTS टिमी बद्दल आमी विचारून घेतली. तेजे उपरांत बाप्पा मोरया हे जे सॉंग तेंच्यांनी आतां रिलीज करपाचें थारायलां ते केन्ना रिलीज जातले हेचे बद्दल सगळी जाणीव करून घेतली आमी. जाल्यार आमचे बरोबर आसात ह्या टिमीचे डायरेक्टर तशेंच DOP तशेंच एक्टर आमचे बरोबर आसा. जे सॉंग काडला ताचे डायरेक्टर अमोल प्रभुगांवकर. ताजे उपरांत आमचे माणकुले अशे बाय आसा ते म्हटल्यार अवनी प्रभुगांवकर. ताचे उपरांत ह्या सॉंगाचो एक्टर वेदांग गावडे. ताजे उपरांत सेकंड एक्टर म्हणटा तसो साई कलांगुटकर, अनिकेत नांगरे आनी ह्या जे फूल सॉंग जाणें DOP म्हणून ताणें काम केलां ते म्हटल्यार निहाल च्यारी आमचे बरोबर आसा. तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीन येवकार. गोमंतक टीव्हीन येवन तुमकां कशें दिसलें? पयलीं म्हळ्यार बाप्पा मोरया रे. तर गोमंतक टीव्हीन येवन आमकां खरेंच बरें दिसता, कारण गेली कितलींशींच वर्सां आमी अशी शॉर्ट फिल्म करतात जावं ह्या मळान आमी वावुरतात, पूण असो चान्स आमकां केन्नाच मेळना आनी तो चान्स आज आमकां गोमंतक टीव्हीन दिला. ताका लागून हांव खरेंच गोमंतक टीव्हीचे ह्या वेळार खरेंच तांकां देव बरें करूं. पयलेच फावट इंटरव्यू दिता, सो एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी ती अमोला खातीरूच आनी ताका लागून खूब बरें दिसता आनी अश्योच दिवपाक मेळटल्यो फुडें आनी आवडलें, बरें दिसलें. जशें वेदांगान म्हटलें तशें म्हाजो पयलोच एक्सपिरियन्स हो, फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स करता. म्हाजे आनी कॅमेराचेर तशें जप करून पडटाना, बट अमोलान फोन केल्या उपरांत ताका ना म्हणूंक पावलो ना आनी तेच्या थ्रू आयज आमी हांगा गोमंतक टिवीन पावला. त्या खातीर गोमंतक टिवीचे खरेंच देव बरें करूं. गोमंतक हें आमी नांव म्हणजे गोंयभर आयकताच आनी गोमंतकान येवप आनी इंटरव्यू दिवप हें कोणाक आवडटा, म्हणजे प्रत्येक कलाकाराक तें आवडटलेंच. आनी आयज गोमंतक टीव्ही आमच्या सारक्या ल्हान कलाकारांक जर मुखार सरपा खातीर अश्यो जर म्हणजे हो प्लॅटफॉर्म जर दिता जाल्यार म्हजेच न्हय आनी कितलेशाच गोंयच्या कलाकारांक अभिमान दिसतले. सो म्हाकायच अभिमान दिसता, कारण गोमंतक टीव्हीन आमच्या ल्हान कलाकारांची खंय तरी दखल घेतली आनी आमकां हांगा आपयलो. सांगचें म्हटल्यार ह्या म्युझीक व्हिडिओन खुबशे कलाकारांनी काम केलां. माणकुली आसा, व्हडली आसा, आनी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमान हे लोकां कडेन पावतले ही ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळ्ळा म्हणून खूब बरें दिसता की गोंयच्या कोपऱ्यांनी हे आमचे सॉंग पावतले. ओके, सो आतां तुमचे बेगिनाच बाप्पा मोरया हे सॉंग रिलीज जावपाचें आसा. कितली एक्सायटमेंट आसा, कितले कशें दिसता की तुमचें आतां सॉंग मुखार येतलें? सो कशें दिसता तुमकां सगळ्यांक? एक्सायटमेंट तशी पळोवपाक गेल्यार खूब आसा, कारण हो जो प्रोसेस आशिल्लो सगळोच तो आमी गेले 2-3 म्हयने जाले ताजे फाटल्यान आमी काम करतात, ताजेर काम करतात. आनीक जेन्ना आमी हें शेअर करपाक म्हणजे आमचो पोस्टर जो आसा तेन्ना शेअर करपाक सुरवात केली तेन्ना सगळ्यांचोच रिस्पॉन्स पळोवन आमकां आनी उमेद आयली. म्हळ्यार केन्ना येता बाप्पा मोरया रे, आमी फक्त रोकडेच येता अशें घाल्लें, तर लोकांक एक उमळशीक की बाबा डेट केन्ना आउट जाता. सो आमी एक पोस्टर आउट केलो, आज रातचे 10 कळटलें. सर 10 जाली तेन्ना मेसेज येवपाक लागल्यो की बाबा तुमी केन्ना 10 जाली. सो ती एक एक्सायटमेंट आसा, ते पळोवन आमकां खरें बरें दिसलें. एक्सायटमेंट आसात, कारण म्हाजे गणपतीचे म्हणजे खंयचे एक अशें फोक हेजेर पयलें सॉंग आनी अमोलाचो कॉल आयिल्लो की वेदांग एक सॉंग करपा जाय, करुया. हय म्हटलें करुया. तेणी जेन्ना फस्टूच म्हाका सॉंग धाडलेलें तेन्ना अशें दिसलें की हें करूंकूच जाय, हातींतल्यान सुटपाक जायना आनी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, केलें, बरें दिसलें. एक्सायटेडूय खूब आसा, बिकॉज खूब जाणां विचारता की केन्ना येतलें काय म्हणून. सो बेगीनूच. ओके, तुवें सांगलें ते प्रमाणे की फोक फॉर्म जो आसा तो तुवें फर्स्ट टायम केला. हेच्या पयलीं तुवें केन्ना सॉंग बीन अशें केलां, सॉंगान काम केलां? हय, सॉंगान काम केलां हांवें. हेच्या पयलीं केलां, 1-2 केल्या आनी अशें करून आमचें जशें आमचें सॉंग जालां सांगपाक शकना, पूण तशें करूं नासलें आनी बरें दिसलें म्हाका करून. ओके, साई तुजो कितें एक्सायटेड कितलो आसा तूं? एक्सायटेड आसा, कारण आमचे सॉंग जे आसा ते
गणपती नांवूच तुमी आयकलां आसतलें बाप्पा मोरया रे. सो ऑफकोर्स ते चवथीच्या टायमारूच अमोल रिलीज करतलो. ऑफकोर्स तेजी डेट फाटीं फुडें खंय तरी आसतली. सो ती एक वेगळी एक्सायटमेंट. आनी व्हिडियो सॉंग हें म्हाजें सेकंड टायम. सो दुसरें व्हिडियो सॉंग. आनी जेन्ना म्हाका अमोलान फोन केलो तेन्ना अशें दिसलें की अमोलाक हांवें सांगलें अरे अमोल, हांव म्हटलें खबर ना म्हाका येतलो की ना तो. मागीर दुसरे दीस राती येता रे हांव. बट एकूच दीस पावतलो म्हणलें. यो तूं म्हणपा लागलो करया आमी. मागीर तेच्या भितर ती एनर्जी जी आसली पळय की बाबा एक करया, यो तूं पूण जाय. म्हाका कांयच आयडिया नासली कितें सॉंग, कित्या बद्दल तो कितें सॉंगा खातीर आपयता जावं आनी कित्या खातीर आपयता. म्हणजे तेजी चालूच आसता शॉर्ट फिल्म्स करप. सो जेन्ना थंय पावल्या उपरांत ओके निहाल म्हणपा लागलो चल आतां हो सीन घेवया अशें आसा. हांवें विचारूंक ना रे कितें कशें कांयच खबर ना, ब्लँक. आनी मागीर राती जेन्ना पॅकअप केलें डे 1 तेन्ना मागीर तेणें सांगलें अशें स्टोरी आसा. सो हांवें म्हणलें बरी गजाल. म्हणल्यार आमी खंय तरी सगळे जाण मेवळे तें पळोवन आनी बरें दिसलें. म्हणल्यार सगळे वळखीचेच आशिल्ले आनी हेंच्या बरोबर केन्ना काम म्हाका दिसता अमोला बरोबर फर्स्ट टायम काम करता. सो ती एक वेगळी एक्सायटमेंट. सो अशें एक्सायटमेंटाचें पावलें चडोवन आयज एक्सायटमेंट वेगळ्या लेवलाचेर पावला. बिकॉज तें सॉंगूच इतलें बरें आसा की तो आयकल्या उपरांत अशी एक वेगळीच उत्सुकताय अशी भितर जाणवता तुका. आनी चवथीचो फील येता. हय चवथीचो फील येता. सो खरेंच खूब एक्सायटेड आसा. उमेद म्हटल्यार अशें आहा की जे दीस म्हाका अमोलान फोन केलो आनी म्हाका सांगलें की अनिकेत अशें अशें सॉंग करपाचें आहा. आनी थंयच्यान जी ती उमेद आसा ती थंयच्यान सुरवात जाल्या. आनी ती उमेद म्हाका दिसता आतां म्हणजे जेन्ना आमी सॉंग शूट करतले तेन्नाच एक जो गणपतीचो जो माहोल म्हणटा तो माहोल आमच्या मदीं म्हणजे तो पयलींच म्हणजे आमचो गणपती म्हाका दिसता 10 दीस पयलींच आयलो आनी ती आमी एन्जॉयमेंट केली थंय. उमेद म्हणजे ह्या म्युझिक व्हिडिओन जितले जाणांच्या वांगडा आमी काम केलां तेंच्यांनी एक वेगळीच उर्बा हाडला. अमोलान जेन्ना म्हाका फर्स्ट टायम हें सॉंग धाडलें तेन्ना आयकून बरें दिसलें. खास करून चवथीच्या टायमार असले सॉंग येता म्हणजे एक व्हडली गजाल. आनी खास करून हें कोंकणी सॉंग. हे सॉंग ह्या चवथीक लोकांची उर्बा वाडयतली अशें हांव मागतां. अमोल तुका प्रश्न की बाप्पा मोरया आनी खूब भरपूर टॉपीक आसतले जे तूं घेवंक शकता आसलो, पूण तुका बाप्पा मोरया हेच कित्याक घेवचें कशें दिसलें? बरो क्वेश्चन. जाली 7 वर्सां म्हणटा आमी शॉर्ट फिल्म्स करतात आनी एक खंय तरी मनां दिसतालें की आमी एक गाणी करचें, जो सॉंग करचें. कित्याक आमी पळयताले की अजय यतुला सारके मोरया जावं श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा. सो खंय तरी दिसतालें. आनीक सॉंग करपाचें जेन्ना मनां आयलें तेन्ना म्हज्याय बी तकल्यान खुबशे टॉपीक आयले. जशें गोंयचेर सॉंग जावं आमची काणकोणचेर सॉंग, अशी खुबशे टॉपीक आसात. पूण ल्हानपणाच्यान म्हजें आनी गणपतीचें नातें एक वेगळेंच आशिल्लें. जंय जंय हांव प्रोग्रामाक गेलो जावं खंय कितें जाल्यार म्हाका गणपतीचोच एक मुर्ती जावं कॉयन जाल्यार सुद्दां फाटल्यान गणपती अशें म्हगेलें एक नातें आशिल्लें. सो हांवें चिंतलें की म्हज्या ह्या सॉंग करपाचें व्हिडिओ सॉंग हाची जर्नी जर हांव स्टार्ट करतलो जाल्यार ती खंय तरी गणपती कडल्यान जर केली, म्हळ्यार श्री गणेशा जशी म्हणटात आमी तशी जर केली जाल्यार ती एक बरी जातली. आनी खंय तरी एक म्हाका म्हळ्यार मनाक सुद्दां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें अशें चिंतलें आनी हांवें बाप्पा मोरया रे हें पद करपाचो निर्णय घेतलो. केन्ना सुरवात केली ह्या म्हणजे सॉंग काडपाक सुरवात केन्ना जाली? सॉंग काडपाक म्हळ्यार प्रोसेस पयलें टॉपीक तकल्यान आयलो म्हज्या. मागीर हांव आमचे लेखक म्हळ्यार लिरिक्स ताणी बरयलात ते कृतिका रावत, ताका हांवें जस्ट कॉन्टेक्ट केलो आनी ताका सांगलें की म्हाका अशें एक सॉंग करपा जाय जें गणपतीचेर आसतलें. सो ताजोय रिस्पॉन्स म्हाका बरो मेळ्ळो, कारण ते कितें म्हणपाक लागले की आपल्याले एक गणपतीचेर सॉंग करपाचें हें एक ड्रीम आशिल्लें. सो ते सदांच म्हणटा की हें आपलें ड्रीम सॉंग. सो ताणें बी तें हां म्हळें म्हाका आनीक एक 7-8 दिसांनी म्हाका लिरिक्स धाडले. सो हो जो प्रोसेस आसा तो 1.5 म्हयन्याच्या फाटीं खंय तरी स्टार्ट जाल्लो. सो जशें ताणी लिरिक्स म्हाका धाडले तशें हांवें म्हजी तकल्याक हे कंपोजिशन आनी हाका म्युजीक दिवपी एक तकल्याक डायरेक्ट मनीस गेलो म्हणटा तो आमचो गोंयचो एक बऱ्यांतलो बरो म्युजीक कंपोजर शिव नायकाचो. तर म्हाका ताजो तकल्यान विचार आयलो आनी हांवें ती स्क्रिप्ट ताका फॉरवर्ड केली.
तर हार्डली 2 ते 3 दिसान ताणें म्हाका म्युजीक तो करून धाडलो आनी सॉंग हांवें डायरेक्ट आमचे DOP जो एडिटर आमचो नेहाल च्यारी ताका फॉरवर्ड केलें. सो ताजो जो रिस्पॉन्स आशिल्लो तें सॉंग आयकून तातूंत म्हाका आनी खंय तरी स्फूर्ती मेळ्ळी ओके आनी आमी हो जो प्रोसेस आसा तो थंयच्यान चालू केलो. ओके तुमकां सगळ्यांकूच प्रश्न की हे जेन्ना तुमी शूट करताली तेन्ना तुमकां कितें एक्सपिरियन्स आयलो, बरो आसूंक शकता किंवा वायटूय एक्सपिरियन्स आसूंक शकता, सो कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो तुमचो? बरो म्हणजे बरोच असलो, तातूंत काय मातूय दुबावूच ना. जेन्ना हे सॉंग करतना सगळ्यात पयलीं जर म्हाका जर तुवें विचारलें जाल्यार म्हाका अशें दिसता की जी कास्ट असली म्हणजे आमची जी पूर्ण टीम असली ती टीम आमी म्हणजे जे एक्टर्स आसले म्हजे वांगडा साई, वेदांग, मागीर तूंय आसा तितून सॉंगान, सो जे आमी आसले ते आनी अमोल आमचो. सो हे एक म्हटल्यार म्हज्या खातीर म्हजे बॅचमेट स्कूल ऑफ ड्रामा जेन्ना आमी शिकले तेन्नाचे म्हजे बॅचमेट आनी प्रत्येक जाण आपापल्या फिल्डांत सगळे जाण बिजी आसता आनी त्या निमतान आमी सगळे जाण पयलीं एक आयले. ही म्हाका खूब म्हणजे तें हांव खूब एन्जॉय केलें. म्हणजे म्हाका एक किस्सो सांगचो कसो दिसता कारण आमी जेन्ना म्हणजे आमी 4 जाण मेळ्ळे म्हणजे 5 जाण आहले. अकस्मात म्हटल्यार आनीक एक आमचे थंयचेच फ्रेंड आसा ते आमकां मेळपाक आयले जस्ट मेळपा खातीर आनीक अकस्मात म्हणजे दोळ्यांतल्यान दुकां आयली म्हणजे इमोशनल जालो हांव कारण सगळे जाण बरोबर आहा आमी काम करता सगळे बिजी आसता पण आमकां कोणाक वेळ दिवपाक मेळना एकामेकाक. पण त्या निमतान आमी मेळ्ळे आनी हांव म्हणजे दोळे भरून आयले, इमोशनल जालो हांव आनी हय इमोशनल जालो. सो ते म्हणजे हांव ते विसरपाक शकना तो क्षण. आनी शुटींग म्हणटा ते आमी खुबूच एन्जॉय केली कारण माणकुली भुरगीं आसलीं तेंच्या वांगडा मस्ती मजा ढोल ताशे आसा ते आमी वाजयले म्हणजे एक शुटिंगा भायर जी आमी जी मस्ती मजा म्हणटा पळय ती खूब केली, फकाणां मस्ती. सो एन्जॉयड. मदीं पावस आयलो सो ती धांवपळ सो ती खूब एन्जॉय. एक्सपिरियन्स म्हणजे जशें अनिकेतान मेन्शन केला स्पेसिफीक करून की कास्ट जी आसली ती आमी सगळे बॅचमेट आसले स्कूल ऑफ ड्रामाचे आनी तांकां मेळपाक जशें वदळूय म्हटलां तशें अमोलाक परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा हांव की तेणें कास्ट अशीच केली की आमचो सगळ्यांचो विचार केलो तेणी आनी हे सॉंगान तेणी आमकां सगल्यांक अप्रोच केलो. जायते म्हाका दिसता ऑलमोस्ट तेणी बॅचींतल्या प्रत्येक जाणांक फोन केला आसतलो आनी कांय जाण पावूंक ना, कांय जाणांक संपर्क जाल्लो ना आसतलो बट जे पावले आमी म्हणल्यार एक ते अशें जालेंच ना की आमी खंयच्या तरी प्रोजेक्टा खातीर भायर वयता. अशें दिसलें की आमी आमचे गेट टुगेदर कशें करता. सो तो एक लायक वेगळोच एक्सपिरियन्स आसलो. मागीर मजा म्हणटा ती आमी एन्जॉय खूब केलें ऑन सेट. मागीर आफ्टर पॅकअप डिस्कशन करप रातभर बसून तो सुद्दां एक वेगळो एक्सपिरियन्स आसलो. सकाळ फुडें बेगीन उठोन परत शुटाक वचप. सो शिकपा सारकें खूब आसलें बिकॉज अमोला बरोबर हांवें फर्स्ट टायम काम केलां आनी म्हाका दिसता निहाला बरोबरूय पयलेच फावटी आनी बाकीचे को एक्टर्स आसले ते सगळे आमी वांगडचे आसले बट निहाला कडल्यान खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें आनी आमी अशें म्हणटा की ह्या कला क्षेत्रांत कोण केन्ना एक्सपर्ट जायना, सदांच आमचो लर्निंग प्रोसेस आसता. सो हो एक बऱ्यांतलो बरो असो लर्निंग प्रोसेस आसलो म्हाज्या खातीर. एक्सपिरियन्स म्हणजे म्हाका एक आवडलो म्हणजे की आतां खंयच्याय सॉंगान जर आमी म्हणजे खंयचे शॉर्ट फिल्म जावं सॉंग जावं खंयचो प्रोजेक्ट आमी मेन कितें जाता की 1-2 लीड आसता खंयचे एक्टर्स. ह्या सॉंगान तशें ना बिकॉज ह्या सॉंगान प्रत्येक एक्टराक प्रत्येक कास्टाक तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा जितले लिडाक आसता की तशें. आनी मेन म्हटल्यार आमचो टीम वर्क खूब जशें सायन म्हटलें की पावस पडलो हे ते जालें अशें दिसतालें की एकदां अशें जाता की लायट चेंज जाता पूण आमचे टीम जी क्रू मेंबर्स आसले ते सगळे इतले एक्टीव की 2 मिनटां पावस कितले वेळ पडो पूण ते 2 मिनटांनी साफ करून सगळे परत आमी परत दुसरो शॉट घेताले. ते म्हणजे टीम वर्क खूब बरो जाल्लो. खूब मोठो एक्सपिरियन्स म्हाका ह्या सॉंगांतल्यान घेवपाक मेळ्ळो कारण आमी पयलीं शॉर्ट फिल्म्स केलात ना अशें न्ही. सो ते एक म्हाका कशें दिसतालें की शॉर्ट फिल्म आनी सॉंग एकूच आसतलें पूण खूब पयसुल्ले म्हाका तातूंत भितर हे दिश्टी पडले कारण सॉंग म्हळ्यार पयलीं आमी हांव आनी नेहाल जेन्ना उलयले की बाबा आमी ही स्टोरी अशें करतले अशें आमी कॉन्सेप्ट चिंतलो की एक चिंतलो की 5 मिनटान नाका नियाल अशें करया 5 मिनटान अशें ऑन सेट सुद्दां हांव नियाला सांगता की नियाल नाका हो मरे आमी असो घेवया. सो तो जो एक एक्सपिरियन्स आशिल्लो तोय म्हाका वेगळो मेळ्ळो खंय तरी. आनी पावस
पावस आमी फर्स्ट डे जेन्ना शूट केलें तेन्ना हांव एकूच चिंत्तालो की बाप्पा शुटा वेळार पावस नाका आनी फर्स्ट डे तशेंच जालें. आमी आमची शूट सोंपून जेन्ना गाडयांत बसले पिकअप करून तेन्ना पावस आनी तो बी घोग्यांनी पावस. सो हांव निहाला बाप्पा पावलो कसो? पावलो हय बाप्पा उलो पावलो मारलेलो तो. सारको. हांव निहाला म्हणटा की निहाल फालचें कितें करपाचें. सो हांवें त्या वेळार 2-3 इंडोर लोकेशनां म्हळ्यार बाबा फाल्यां आमी पावस आयलो जाल्यार इंडोर लोकेशनाय तयार करून दवरली आनी एकूच बाप्पाक उलो केलो परत रातीन हांवें आनी निहालान दोगांनी केलो की फाल्यां बी आमची जशी तुवें आज शूट करून घेतलां तशेंच शूट तुवें फाल्यां करून घेवचें. सो बाप्पान आमचें फूल शूट करून घेतलें पूण मदीं खंय तरी बाप्पालो आशिर्वाद असो आमकां बाप्पान पावस दिलो. कारण एक्सपिरियन्स मॅटर करता. कारण पावसाच्या वेळार जें सिच्युएशन आशिल्लें जावं म्हजी को टीम म्हळ्यार प्रोडक्शन टीम अखिल प्रभुगांवकर, शौनक पागी, श्रावणी भट, मागीर आमचो सुजल लोलयेकर, प्रवीण भट हांणीचो आनी बाकीचे इतर म्हळ्यार शेजल आसतले जावं आमचो कुकी आसतलो. सो ही जी टीम आशिल्ली तांणी खरेंच हातूंत खूब मेहनत केल्या. जी आमी म्हणटात न्ही पड्ड्या मागचे कलाकार, हय पूण पड्ड्या मागचे कलाकारांचो जो मेहनत आसता ती आमकां खंय तरी दिसची ना बट ती आमी सगळ्यांनी अणभवल्या. कारण तांची जी धांवपळ आशिल्ली पावस पडलो निवळ करता कोण खंयच्यान खामी काडटा सेट करता परत फूल सेट हें करता. सो म्हाका दिसता की तांकांय बी हातूंतल्यान खूब कितें शिकपाक मेळिल्लें आसतलें. आनी मेन एक्सपिरियन्स म्हणटा तो ल्हान भुरग्या बरोबर. म्हाजी आतां ह्या सॉंगान तुमी पळयतली मागीर 35-40 कास्ट आसात. सो तातूंत भितरले 10-15 भुरगीं आशिल्लीं. सो भुरग्याली एन्जॉयमेंट ऑन सेट भुरगीं कशीं आसात कशीं वागतात कितें करतात म्हळ्यार तोय बी एक एक्सपिरियन्स म्हज्या खातीर खूब मोठो आशिल्लो. येस निहाल सांगपाक गेल्यार म्हटल्यार इंडस्ट्रीन अशी म्हण आसा की चायल्ड आर्टिस्टा वांगडा काम करप हे व्हेरी डिफिकल्ट. आनी खरें सांगपाक गेल्यार अमोलान जी कास्टिंग केली धाकट्या भुरग्यांची जशें अमोलान आतां म्हटलें की एक आमचे कडेन 7-8 कितलीं भुरगीं आसलीं 7-8 न्हू 15 भुरगीं आसलीं धाकटीं. भितरली 4 जाणां आमची मेन कास्ट आसलेली आनी इतलें बरें ह्या माणकुल्यांनी काम जें केलां तें तुमी खरेंच हे म्युजीक विडियोन पळोवंक शकतलीं. आमची शूटिंग 2 दिसांचो शेड्यूल आसलो. फर्स्ट डे वॉज सगळे भुरग्यां वांगडा आसली आनी दुसऱ्या दिसा आसली ते व्हडलो क्रू आसलो अरावंड 30-40 लोकांचो. सो इट वॉज अ व्हेरी एक्सायटींग आनी खूब असो वेगळो एक्सपिरियन्स म्हाज्या खातीर. ओके आमच्या वांगडा बायू आसा. बाय तुजें नांव कितें? अन्वी. सो तुवें ह्या सॉंगान काम केलां कशें दिसता? म्हाका बरें दिसलें. म्हाका बरी आवड आशिल्ली ती सिरियलीन ल्हान भुरगीं बी अशी काम करतालीं एक पळोवन आवड आशिल्ली म्हणून तुवें काम केलें. हां ओके. सो अमोल जशें तुवें आतां म्हटलें की आपूण माणकुल्या भुरग्यांक काम करपाक घेतलें भितून जशें की तुजे बॅचमेट आसा तांकांय घेवन. सो तुका अशें कित्याक दिसलें की बॅचमेट आनी भुरगीं मिक्स करून किंवा ती आनीक म्हणजे ढोल वाजोवपी आसतले तुवें म्हटलें ते हितून. सो अशें कित्याक दिसलें की हेंकां घेवन काम करचें तुका? बॅचमेट हाजेर येता हांव. सो जेन्ना आमी 3 वर्सां थिएटर आर्ट कोर्स केलो तेन्ना एक वेगळीच बॅच म्हाका मेळ्ळी. 11 जाणांची आमची बॅच आशिल्ली आनी आज सुद्दां जर स्कूल ऑफ ड्रामा तुमी पळयत जाल्यार आमची बॅच तितलीच मस्ती आनी तितलीच बरी आशिल्ली. कारण आज आमचे 11 जाण 11 खंय तरी क्षेत्रांनी वावुरतात जशी तूं. सो हें म्हाका खरेंच बरें दिसलें. आनीक एक फर्स्ट खंय तरी सॉंग करता सो म्हाका अशें मना आयलें की खंय तरी हांवें म्हज्या बॅचमेटाक हांगा आपोवचो. सो हांवें सगळ्या 11 जाणांक फोन केले आनी 11 जाणां विचारले. सो काही आपल्या कामाक लागून थोड्या म्हाका फोन पावली ना. सो तशें जालें आनीक एक रियुनियन जातलें आनी खंय तरी कशें आसा एक हातान ताळी वाजना. सो 11 जाण जेन्ना आमी मेळटले तेन्ना तांची जे इनपुट्स आसा म्हळ्यार तांचे इनपुट्स तांचे विचार सगळे करून हे सॉंग खंय तरी एक बरे दर्ज्याचेर पावतलें अशें म्हाका दिसलें. आतां माणकुली भुरगीं सदांच म्हाका आवडटी कारण बालभवन केंद्र हांगा हांव थिएटर आर्ट इन्स्ट्रक्टर. सो माणकुल्या भुरग्यां वांगडा हांव काम करून आयलां आनी खंय तरी हांव जेन्ना धाकलो आशिल्लो तेन्ना म्हाका दिसतालें की हांवें बी खंय तरी टीव्हीर येवचें जावं सॉंगान दिसचें. सो तें म्हाका याद जालें म्हागें ल्हानपण म्हाका याद जालें की म्हाका अशें दिसतालें. सो आज त्याय भुरग्याक तशेंच दिसता आसतलें. सो खंय तरी म्हाका दिसतालें जें हांव करूं शकलो ना पूण खंय तरी जर ह्या भुरग्यांक हांवें चान्स दिलो
जाल्यार ती ते बरे करून प्रेझेंट करतली आनी तांणी खरेंच बरें प्रेझेंट केलां ती तुमी पळोवपाक शकतले आमच्या सॉंगाक. ओके निहाल तुका प्रश्न की तू ह्या सॉंगाचो DOP असल्या कारणान तुका हेंचे वांगडा म्हणजे धाकट्या भुरग्यां वांगडा काम करपाक कशें दिसलें? कारण म्हणजे धाकटी भुरगीं म्हणल्यार तांकां समजोवपाक खूब टायम लागता. सो तुवें तांकां कशें समजयलें जेन्ना तूं शूट करतालो तेन्ना ती खंय तरी दुसरेंच काम करूंक शकता की भुरगीं न्हू ती कितली जाली तरी. सो तुका कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो भुरग्या वांगडा? अशें म्हाजो फर्स्ट टायम न्हू भुरग्यां वांगडा काम करप. हेज्या पयलीं खुबश्यो प्रोजेक्ट्स हांवें मोस्टली हांव भुरग्याच वांगडा काम करता. सो कितें आसता की जेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना एक चायल्ड आर्टिस्ट कॅमेरा फुडल्यान येता तो व्हेरी कॉन्शियस जाता. मातशें एक टॅक्निक्स लावन मातशें तांकां भुलोवन मातशें उलोवन फ्रेंडली जावन पयलीं म्हणल्यार फ्रेंडली जावचेंच पडटा तेंच्या वांगडा तेंच्या वांगडा खेळचें पडटा. तुका भुरगो जावचो पडटा. तेन्नाच मागीर ती खंय तरी आपलो तो कॉन्शियसनस सोडटा आनी ती घुळटा. आनी म्हाका दिसता ही जी भुरगीं आसलेली ती अमोल सराची आमचो अमोल सर कित्याक तो तेंचो सर आनी अमोलाच्या मार्गदर्शनांतल्यान ही भुरगीं येयल्लेली आसा. म्हणून ही भुरग्यांनी तितलो म्हाका कांयच त्रास करूंक ना. जसो हांव सांगतालो हांव तांकां करून दाखयतालो की अशें अशें कर आनी लिटरली ती तशीच एक्ट करताली. हें म्हाका खूब बरें दिसता. ओके हे सॉंग करपाक तुमकां कितले दीस लागले? ह्या सॉंगाक शेड्यूल आसलेलो 2 दीस. फर्स्ट डे आमी सगळे माणकुल्या भुरग्यांचे घेतले. मागीर गणपतीचे शाळेन एक आमची शूट आसलेली ती घेतली. आनी नेक्स्ट डे वॉज एक 30 लोकांचो क्रू आसलेलो. भितर ढोल ताशे डान्सर्स आनी आमचे मेन लिड्स आसलेले तेंचे आसलेले. सो अमोल हे जे सॉंग आसा ते तुवेंनूच म्हटलां. सो सॉंग जेन्ना तूं म्हणटालो किंवा तुका जेन्ना तूं स्टुडियोन गेलो आसतलो तेन्ना तुका कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो जेन्ना सॉंग म्हणजे हे सॉंग लोकां मुखार वयतले खुबशे लोक पळयतले तेन्ना तुका कितें दिसलें आनी कशे तरेन तुवें तें मांडलें सॉंग? सॉंग म्हळ्यार कशें आसा तशें हांव शास्त्रीय संगीत किंवा सॉंगाचेर अशें अभ्यास केल्लो मनीस न्ही. एक नॅचरल आवाज खंय तरी म्हाका आसा आनी सॉंग सुद्दां हांव म्हणटा आसतना पयलेच ऑर्केस्ट्रा केले तेन्ना म्हाका म्हगेल्या आवाजाक फक्त म्हाका बाप्पालीच सॉंग मेळटाली तशें देवाश्री गणेशा जावं मोरया. सो खंय तरी म्हाका तो आवाज म्हजे कडेन आसा अशें दिसलें. आनी ह्या सॉंगाक जेन्ना हांव रिकॉर्ड करपाक गेलो म्हणजे शिवाली स्टुडियो तर तेन्ना पयलीं खंय तरी मनाक भंय आशिल्लो की हांव खंय चुकतलो काय म्हजी जी पीच आसा ती सारकी जातली काय कितें जावं तो आवाज लागतलो काय कितें हाय नोट लागतलो काय कितें. आनी ही जी भंय आसा ती सतत चालू आशिल्ली. आनी जो शिव आशिल्लो म्हळ्यार आमचो म्युजीक कंपोजर जावं हे ताणें म्हाका सांगलें की बिंदास भिनाका आनी तूं जसो स्टेजीचेर परफॉर्म करता तसोच हांगा कर. एक 4 भिंती भितर तूं जेन्ना भितर परफॉर्म करता तेन्ना एक वेगळी खंय तरी एक्सपिरियन्स आसता. आनी स्टेज परफॉर्मन्स करता तेन्ना लोकांचो खंय तरी एक रिस्पॉन्स आसता. सो त्या रिस्पॉन्साचेर तुका आनी उमेद येता. सो हांव जेन्ना सॉंग रिकॉर्ड करतालो तेन्ना तकल्याक इतलेंच धरिल्लें की हांव स्टेज परफॉर्मन्स करता आनी खंय तरी हें सॉंग जें आसा तें लोकां मदीं पावतलें लोकांक तें आवडपा जाय. सो हेंय तकल्या विचार आशिल्ले आनी ते बाप्पान करून घेतले. ओके नेहाल आनी तुमकां सगळ्यांक एक लास्ट प्रश्न म्हटल्यार की आतां फिल्म मेकींग करता जावं तुमी एक्टर्स आसात सगळे जो फुडलो एक्टर येतलो तांचे खातीर तुमची कितें मॅसेज आसतली? आयज आमी जें करता पळय ते फुडल्या आमच्या जनरेशना खातीर एक लायब्ररी कशी. फाटली जर तुमी फाटलीं 10 वर्सां पळयत जाल्यार गोवन फिल्म इंडस्ट्री जावं या मिडिया जावं खूब फाटीं आसली आनी आयज खंय तरी ती फुडें सरला. खूब बरें दिसता. आनी आयच्या तरणाट्यांनी ह्या क्षेत्रान येवन काम करचें अशें म्हाका दिसता. गोंयान फक्त प्रत्येक माणकुल्या भुरग्यां मदीं नाजाल्यार म्हणजे कलाकार हो दडलेलो आसा. फक्त आमचें काम आसा की आमकां फक्त मुखार सरपाक जाय. प्रत्येक पेरंट्सा लागीं मागता की पेरंट्सांनी सुद्दां प्रत्येक भुरग्याक मुखार काडपाक जाय. अमोला सारके नेहाला सारकेले कितलेशेच टॅलंटेड लोक आसात. सो तांच्यांनी जर प्रत्येकाक जर संदी मेळ्ळी म्हणजे एक खंयचो जर प्रोजेक्ट करता जाल्यार प्रत्येकाक जर आमी त्या प्रोजेक्टान जर संदी ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक मेळटा
आनी हांव म्हणजे मिडियाय आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां हांव म्हणजे तुमकांय सांगपाक सोदता, सरकाराकूय सांगपाक सोदता, कारण प्लॅटफॉर्म आनी गोंयांत कलाकाराक म्हाका दिसता प्लॅटफॉर्म मेळटा. सो तो जर प्लॅटफॉर्म आनीक बरे तरेन जर मेळ्ळो, तुमच्या माध्यमांतल्यान जर मेळ्ळो जाल्यार म्हाका दिसता कलाकार खाण आहा पळय ती आमची कलाकाराची खाण केन्नाच सोंपची ना, म्हणजे ती खणत रावचें पडटलें आनी कलाकार भायर सरत रावतले. कलाकारांनी फुडें येवचें, हाचेर रिसर्च करची, आपणाक खंय वाव मेळटा थंय वचचें आनी अशें करून करून आमची गोवन फिल्म इंडस्ट्री आयज खंय तरी हे तुमचे सारके लोक जावं गोमंतक टीव्ही, BTS प्रोडक्शन, नेहाल च्यारी जे विचित्रा स्टुडियोज असे लोक वयर काडपाचो सदांच प्रयत्न करतात. फुडले जे एक्टर्स आसा कोणी खंयचे कलाकार आतां तेंच्यांनी म्हटलें की थिएटरान खूब कितें शिकपाक मेळटा. हय मेळटा, पूण इतलेंच म्हणटा की थिएटर करून फक्त एक आर्टिस्टूच जायना पूण एक बरो मनीसूय घडटा. बिकॉज जे हांवेनूय पळयलां आमचे बॅचमेट किंवा खुबशे कलाकार आसा ते, सो जे काम करता ते मनांतल्यान करप खूब गरजेचें. तुम्ही खंयचेंय करा, कशें कितें करा, पूण मनांतल्यान करपाक जाय. कारण आर्टिस्ट, एक्टर, डान्सर कोणूय जाया, पूण एक वयर सकयल जावपाक शकता, पूण एक मनीस जावप, बरो मनीस जावप खूब गरजेचें आसा. आनी हें थिएटरानूच न्ही पूण लायफानूय खूब एक्सपिरियन्सांतल्यान कळटा. सो कोणाक अशें सांगपाचें ना की बाबा तुमी अशें जाय तशें जाय, कारण एक्सपिरियन्सूच तुमकां घडयतलो. आमचे सारकेल्या ल्हान ल्हान टीम, प्रोडक्शन टीम जावं कोण कितें बारीकशे शॉर्ट फिल्म करता तांकां जर तुमी हो प्लॅटफॉर्म दिलो जाल्यार ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान ते गोंयच्या अख्ख्या कानाकोपऱ्यांत पावतले आनी खंय तरी सगळ्यांकूय उमेद येतली. आनी एक पेरंट असो चिंततलो, मना चिंततलो की हां बाबा आपल्यालो भुरगो हें कितें करता तें खरेंच बरें करता. आज घडये ताका तें फळ मेळचें ना, बट मुखार वचून एक 5 वर्सांनी खंय तरी ह्या जाग्यार आपलो चलो आसतलो. सो हें जें फिलींग आसा तें खंय तरी एक एक्टर घडयतलो. येस. सो तुम्ही सगळ्यांनी आपलो आपलो एक्सपिरियन्स आमकां शेअर केलो आनी खऱ्यांनीच आनीकूय आमचे कडेन प्रश्न आशिल्ले, पूण वेळ आसता तो म्हत्वाचो आसता, तेज्या कारणान आनीक आमी प्रश्न विचारपाक पावूंक ना. पूण हे जे सॉंग आसा बाप्पा मोरया, हे सॉंग तेंच्यांनी जेन्ना आपलो एक्सपिरियन्स शेअर केलो तेन्ना आमकां इतली एक्सायटेड, म्हाका आनीक प्रश्न विचारचे खंय दिसताले, पूण आतां विसरूंक शकना, कारण म्हटल्यार ह्या एक्सायटमेंटानूच आमी रावया. आनी हे जे बाप्पा मोरया सॉंग आसा, चतुर्थी बीन आमची लागींच पावल्या, सो सगळ्यांनी शातूर रावचे आनी हे जे सॉंग येतले तेन्ना सगळ्यांनी पळोवचे. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात, पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही, गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार